GST चालीक लागत सावन जुनात 2 वर्सां जाता. आता मेरेन येणावळ सादारण 10% वाड दाखयता. व्हॅट सोडल्यार गेल्या वर्सा परस अंदू फक्त 338 कोटी माय जायल्या. कमर्शियल टॅक्स आयुक्त दीपक बांदेकरान रिपोर्ट दिलो. 17-18 जो आसलो पळय तो GST 8 म्हयन्यांक लागून आसलो. त्यामुळे सबंद डिपार्टमेंटाची अलॉंग विथ व्हॅट जर ग्रोथ धरीत जाल्यार नियरली 10% ग्रोथ आसा. GST कलेक्शन April 18 over April 19 we have a growth of around 18% on GST. If we see the trend now, especially the collection trend from the month of January onwards, it is stabilizing. Earlier there was a lot of changes in rates, changes in procedure, but now with the due passage of time तो stabilize जावपाक लागला. and considering the earlier shortfall जो आमकां सुरवातीक खूब रेट्स चेंज केल्यामुळे शॉर्टफॉल आसलो तो अजून कलेक्शन स्टेबिलायज जावपाक इट विल टेक नियरली मिनिमम ऑफ 1 year टू स्टेबिलायज ऑन दॅट रेवेन्यू. GSTची दर फावटी खासा करून लक्झरी आनी रेस्टॉरंटांचेर रेट देंवत गेल्ल्यान गोंयची येणावळ बरीच पडल्या. रेस्टॉरंटांचेर चड फटको. GSTची गाडी सादारण जानेरा सावन ट्रॅकार येवंक लागल्या. वर्स 2022 मेरेन केंद्राची लुकसाण भरपाय आसा मेरेन तरी हुस्को ना. सो हो जो शॉर्टफॉल जाता हो मेजर एंट्री टॅक्साक लागून जाता. सेकंड आमची जी ग्रोथ आसली 15-16 दॅट वॉज 12%, whereas the growth rate was fixed at 14%. so that 2%. आणि बाकीचे जे आमचे रेस्टॉरंटाचेर मेजर हिट पडला आमकां. रेस्टॉरंट वी वर कलेक्टिंग in VAT 12.5% and now it is 5%. so 2.5% comes to the state. so थंय आमकां straight away 10% हिट आसा. कॉम्पेन्सेशन मेळोंक जायना जाल्यार आयज कितली ग्रोथ जातली? ते मॅचअप करपाक सद्याची ग्रोथ पळयत जाल्यार 18%. पूण आदलो आमचो शॉर्टफॉल नियरली 13 to 17% शॉर्टफॉल आसा ताचेर. सो एट द प्रेजेंट रेट 30% ग्रोथ जाय. आफ्टर completion of 3 years, that is 2020, 1st July 2020, during that year we may cope up, not during the current year, not till up till 2020 there will be growth, but total compensation wipe off करपाक we will have to see 21 or 22. म्हयन्याक अजून सुमार 400 ट्रेडर GST सकयल रेजिस्टर जातात. म्हयन्याक 30-40 रेजिस्ट्रेशनां रद्दूय जातात. जेन्ना आमी GST स्टार्ट केल्ली तेन्ना आमच्या कडेन 24,879 टॅक्स पेयर आसले आनी एज ऑन 31st March आमच्या कडेन 38,173 आसा. जवळ जवळ 13,000 आनी कितले ऑड फिगर इतले टॅक्स पेयर वाडल्या आनी ऑन एन एवरेज 400 न्यू रजिस्ट्रेशन्स पर मंथ जाता. तशेंच कॅन्सलेशन एक 10% म्हणजे अरावंड 35-40 भितरले म्हयन्याक कॅन्सलेशनूय आसता ऑफ द ओल्ड टॅक्स पेयर बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन. कोण बिझनस बंद करता किंवा टॅक्स पेयर प्रोप्रायटरशीप आसता, एकदां डेथ जाता तेजो चलो टेक ओवर करता. सो तो टॅक्निकली कॅन्सल जाता, नवो घेता, हेका लागून कॅन्सलेशनां बी चालू आसता. GSTचे येणावळीचो ट्रेंड पळयल्यार गोंयाक आनीक बरीच वर्सां लुकसाण भरपायेची गरज लागता. मात नेमा प्रमाण केंद्र सरकार 2022 उपरांत हो आदार काडटले. उपरांत राज्यांनी मेळटा ते येणावळीत दीस धुकलपाचे. तरी सध्या पेट्रोलियम, लिकर आनी रियल इस्टेट उत्पादनां GST भायर आशिल्ल्यान माणुसकी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.